पंढरीनाथ महाराज की हरे ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮನವೇ ಹುಚ್ಚನಾದೆನಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮನವೇ ಹುಚ್ಚನಾದೆನಲ್ಲ, ಅಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಅಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚೆದ್ದು ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಯೋಗವು ಬಂತಲ್ಲ, ಬದುಕು ವಿಭಾಗವಾಯಿತಲ್ಲ. ಭೋಗಿಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಗ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಮಾಡಿನ गूडू सिಕ್ಕದಲ್ಲ. पुरंदरदास सांगतस नामस्मरण करना तिलाजे रिजल्ट कसले म्हणून हें पदात सांगतस. हाका मुंडिगे म्हूण म्हणटा ती. माडू सिಕ್ಕದಲ್ಲ, माडू म्हळ्यार खंयची म्हूण म्हळ्यार वैकुंठ. माडू म्हळ्यार घराचे माड म्हळ्यार अर्थ. सगळे ब्रह्मांडाक माड खंयची म्हूण म्हळ्यार परमात्मा वैकुंठ. त्या वैकुंठाचे वचूक वैकुंठ मेळ्ळी, गूडू सिಕ್ಕದಲ್ಲ, ताजी वाटय कळ्ळी. ಈ ತಾಕ म्हूण म्हळ्यार ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. कसले परमात्मान नरजन्म दितना बाल्य आनी वृद्धाप्यांतू कसलेय करूं साध्य ना, जाल्यार यव्वनांतू पुरा कळता. त्या यव्वनांतू कळची टायमारी ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಜಾಯ್ನಿ. मन पुरा ಹುಚ್ಚನಾದೆನಲ್ಲ, ಪಿಶ್ ವಿಷಯಾಂತೂ ಆಶಿ ಪಾವಲೆ. खंयचे ಈಶಣತ್ರಯ, ಹೆಣ್ಣಿನಾಸೆ, ಹೊನ್ನಿನಾಸೆ, ಮಣ್ಣಿನಾಸೆ अशी पुरा एकक 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 आशे भितर पडली मन. अच्छीनೊಳಗೆ ಮೆಚ್ಚು, खंयचे आमकां प्रीत पळय ते गोड्डा अच्चुशे दिसले. अच्चू अच्चू म्हळ्यार गोड्डा अच्चू. अच्छीनೊಳಗೆ ಮೆಚ್ಚು, खंयचे खंयचे आमकां खंयचे खंयचे आश आसा विशयाचे, ताजे बगे आमी शिरकले. तांचो ಮೆಚ್ಚು, त्या ಮೆಚ್ಚು जावन ಮೆಚ್ಚಿನೊಳಗೆ अच्चू. वपास आमी त्या आशिल्ले केले वैरी वपास हच्चू, अच्चू हच्चू म्हळ्यार वपास तेची जावका, वपास तेची जावका म्हळ्यार विचारांतू येतना ಮೆಚ್ಚಿನೊಳಗೆ अच्चू कडेक किच्चेद्दू होयतला. कशी गोड्डाचे एक चिट्टो उज्ज्या मध्ये तू उज्जू कसले हें पुरा आशी पुरा उज्जू शिवाय हांतू कसलेय सूख ना. ताजे मितीन ते कंप्लीट वायट जावन गेल्ले, ते आट्टून गेल्ले कांय वर्णी. मागीर कसले योग बंतू, कसले वपास नरजन्म येतना आयले, कसले बदुकू विभाग वायतला. खंयचे पाप पुण्य दोन्ही विभाग जाले. पाप केल्यार वपास येवका, पुण्य केल्यार वपास येवका. जल्लारी भोगिशयन पुरंदर विठला नामस्मरण मात्र कर्णनातील मितीन परमात्मा मेळ्ळी. तशें जाल्यार मितीन आमी नामस्मरण करुया. निरंतर नामस्मरण करता 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 परमात्मा खंय मेळटा म्हूण सोदीत वच्चे म्हणले उद्देशारी आमी भजन सम्राट कार्यक्रम करता आसती. त्या कार्यक्रमाक आजी आमगेले ಒಟ್ಟು आसा तेंगा हरिकीर्तन भजना मंडळी मंगळूर हांणी आयल्या. तांगेले भजन आतां प्रारंभ जाता. आज वेदिके वयर मेगेल वटू कोटेश्वर निरंजन कामत आनी गिरीश नागेश प्रभू मंगळूर आनी राघवेंद्र मल्ल्या मुंबई आनी माधव कामत आर्बेट हांणी आसा ती. आमी सगळे बसून तुमगेलें भजन आयकता ती. तुमगेल्या प्रार्थना तुमगेल भजना प्रारंभ करात. पवमान जय जय हनुमान, जय जय पवमान, जय जय हनुमान, जय जय पवमान, जय जय हनुमान, जय जय पवमान. मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा, मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा. सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा, सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा. मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा. चिरंजीवी संजीवनी पर्वतधारी, परंज्योति परमाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी. चिरंजीवी संजीवनी पर्वतधारी, परंज्योति परमाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी. असमान बलवंतो अंजना सूतो, असमान बलवंतो अंजना सूतो. असुर शत्रु सुजना मित्रो ओ हनुमंतो, असुर शत्रु सुजना मित्रो ओ हनुमंतो. मुख्य प्राण हनुमंता
रक्षक इष्ट कार्य साधक प्राण रक्षक इष्ट फलदात श्री दिव्य मूर्ति इष्ट फलदात श्री दिव्य मूर्ति साष्टांग वंदन करता हे मारुति साष्टांग वंदन करता हे मारुति मुख्य प्राण हनुमंत पवन पुत्र सौख्यदाता आंजनेय परम पवित्र सौख्यदाता आंजनेय परम पवित्र सौख्यदाता आंजनेय परम पवित्र जय जय हनुमान जय जय पवमान 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 ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ 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 ಮಂದಿರದೊಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ 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 ಮಂದಿರದೊಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಅಂದುಗೆ ಗಿರುಗೆ ಜೇ ಗಿಲ್ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಂದುಗೆ ಗಿರುಗೆ ಜೇ ಗಿಲ್ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುದ್ದು ಪಾದದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಮುದ್ದು ಪಾದದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಕರಕಮಲದಿ ಅಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಕರಕಮಲದಿ ಅಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಅತಿ ಹರ್ಷದಿ ಹಿತದಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಿತಾಗಿ ಅತಿ ಹರ್ಷದಿ ಹಿತದಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಿತಾಗಿ ಮಾರಿ ನೋಟದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುತ್ತಲಿ ಮಾರಿ ನೋಟದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುತ್ತಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಡೆಯ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಡೆಯ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಅರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಅರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ 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 ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡಿ व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो
व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया हरिद्वार क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर चोलू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया पवित्र गंगा तीर्थ सप्तधारांतु व्यासाले सुंदर मूर्ति मंदिरांतु पवित्र गंगा तीर्थ सप्तधारांतु व्यासाले सुंदर मूर्ति मंदिरांतु सुधींद्र गुरु केले दिव्य हस्तान सुधींद्र गुरु केले दिव्य हस्तान प्रतिष्ठे घेतला भारी वैभवान प्रतिष्ठे घेतला भारी वैभवान हरिद्वार क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर चोलू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासान बरेले वेदचारी व्यासाले शिष्य लोकांतु ते भारी व्यासान बरेले वेदचारी व्यासाले शिष्य लोकांतु ते भारी परम पवित्र ते शिष्य ते चारी परम पवित्र ते शिष्य ते चारी ते वै प्रतिष्ठे घेतला वैभवारी ते वै प्रतिष्ठे घेतला वैभवारी हरिद्वार क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर चोलू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया पैलो शिष्यांक दिले ऋग्वेद यजुर्वेद दिले जैमिनिक पैलो शिष्यांक दिले ऋग्वेद यजुर्वेद दिले जैमिनिक वैशंपायनाक सामवेद वैशंपायनाक सामवेद अथर्वण वेदो सुमंताक दिल्लो अथर्वण वेदो सुमंताक दिल्लो हरिद्वार क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर चोलू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया अज्ञान दूर करत ज्ञानितो ज्ञान अभयदित्त वेद व्यासुतो अज्ञान दूर करत ज्ञानितो ज्ञान अभयदित्त वेद व्यासुतो यतिवेश सुंदर मूर्तितो यतिवेश सुंदर मूर्तितो काविक मंडळ कौपीन धा
दर्शन घेऊया व्यास मंदिर चोनू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो मुरहरन गधर मुकुंद माधव गरुड गमन पंकजनाभ मुरहरन गधर मुकुंद माधव गरुड गमन पंकजनाभ परम पुरुष भव भजन केशव परम पुरुष भव भजन केशव परम पुरुष भव भजन केशव नर मृग शरीर नमो नमो नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो जलदिशयन रविचन्द्र विलोचन जलरुव भवनुत चरणयुगा जलदिशयन रविचन्द्र विलोचन जलरुव भवनुत चरणयुगा बलिभञ्जन गोवर्धनुधारि बलिभञ्जन गोवर्धनुधारि बलिभञ्जन गोवर्धनुधारि नलिनोदर ते नमो नमो नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण
हरिकीर्तन भजना मंडळी तुम्ही तुमगेले भजन प्रस्तुत केलेलं आसा. आता तुमगेले भजने बग्गे आमगेले माधव कामत माम कसल म्हणतात म्हण पळया. नमस्कार. सुंदर जावन प्रस्तुत केला, लायक प्रयत्न केला तुम्ही. तुम्ही मनान कसलें देवा दिता की तें देव घेता म्हणून आसा. तुम्ही कसन दिला म्हणून न्ही, कशें दिला म्हणून तशी तुम्ही लायक प्रयत्न करून ಏನು ಭಜನ್ ಸಂಗೀಲ ಆಸ. ಕೆಲವು एक मिस्टेक्स संका म्हणून नाही अशें एक ऑब्जर्व केलेलें. तुम्ही व्यासतो वेद व्यासतो हें भजन अंतू तुम्ही पैलू शिष्याक दिल्लें ऋग्वेद नेक्स्ट कसं सेंटेन्स यजुर्वेद दिलेलं जैमिनी. हां ते ॲक्च्युली भजन ಎಂತೂ ರಾಂಗ್ की तुम्ही म्हणाल ಗೊತ್ತಾ जलरी वैशंपायन दिलेलें यजुर्वेद, जैमिनीन दिलेलें सामवेद. आमगेले सुदीन स्वामीन स्तोत्र बलयन तुम्ही पळयला कळता जैमिनाचार्य वर्येण सामगानेन तोषितम म्हणल्यार जैमिनीन साम खंयचे सामवेद, वैशंपायनन यजुर्वेद. ते एक मिस्टेक तुम्ही नोट करका. कडे एक नारायण ते नमो नमः हे भजन अंतू तुम्ही म्हणताना वेदोद्धार ॲक्च्युली तुम्ही वेदोधर म्हणून सांगले. तशी सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲವು एक ते मिस्टेक जाला. ಒಟ್ಟು ओवरऑल आय जाला बट खंयकी म्हाका एक तुमगेले भजनाचे एक 5% तुम्ही स्पीडर चिके गायसोकेर म्हणल्यार म्हाका दिसली. म्हाका म्हळ्यार आनके चंदकोन संगीत आशिल्लें खंयकी तुमगेले एक गडबिडी तुमगेल्यान आशिल्ली तशें तें एक चिक्के 5% फास्ट फॉरवर्ड जाल्यार म्हणून म्हाका थोडे देख पडलें. म्हळ्यार तुमकां तें समयाचें कंप्लीट करता म्हणून एक मनांत आसचें पुरो हें 3 भजन इतले भितर सांगता म्हणून जाल्यार चिक्के आनके समाधान सांगच्याक साध्य आशिल्लें म्हण हांव लेखचें प्रयत्न केलो जाता. चिक्के प्रॅक्टीसय केले जाता म्हण हांव लेखता. हें एक आमगेलें कमेंट म्हणून सांगचें इच्छिता. गिरीश नागेश प्रभू तांणी कसं सांगतात म्हण पळया. नमस्कार. आमगेले GSB समाजाचे एक कविते बरयताना पुरा विषय चंदुकोन सांगिल्लो आसा. हांवें सांगते चंदुकोन तुम्ही म्हणला साहित्या ಬಗ್ಗೆ मस्त गमन दिवका ते पावन सुता न्ही पवन सुता. तसले सण सण मिस्टेक्स मस्त आसा. कसले सांगिल्ल्यान तूं चूक केले गुणाच्या तुम्ही आमगेलेची हांवें तुमगेलोची. धन्यवाद. दोगांनाय सांगून जाला म्हाका दिशील हांव केलो विचार सांगता. पवन पुत्र जावचें न्हय पवन पुत्र तो एक आनी अंजनी कसं ते अंजना सूत अंजना सूत. हां अंजना सूत म्हणले तुम्ही. सूत म्हणल्यार अर्थू विंगडस. अंजना सूत ते अंजना देवील पूत नव्हतो. सूत म्हणल्यार विंगडची प्रोफेशनल विंगड जाता. असल पुरा पळोवन घेवका जाता. अदरवायज कसं जाता म्हणून अर्थूची अनर्थ जाता एक. आनी बंदळ नोडे म्हणटना थंय परत तुमी स्टॉप दिले कसल्या दिले त्या देव इनाईल एक संतोशाक एक नमुन्याचे स्टॉप केला म्हणके जाता. मंदिर दोळ्ळू जेवचें नज ओरिजिनल कंपोजिंगात तशी ना न्हय वे तुमी केला करेक्ट आशिल्लें वायट कोण म्हणचे कसल्याक करेक्ट आशिल्लें एक विचारू एक आमी कोर नासता ती ताका अर्थ कसल्याक म्हणून कोर न्हू त्या स्पॉट्स तशी दवरनासता ती तेद तुमी चेंज केलें भजन चेंज जन इश्ट जाता म्हणून आमी केलें म्हणून जाल्यार साहित्याक पेटर्न पडता. देवान आयिल्ले देवीन आयिल्ले तसलो एक संतोष मेळना तांतूं. असल पुरो सनसन विचार केले म्हणून जाल्यार आनी खंय मस्त चंद कोण म्हणू जाता. आनी कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು ಭಜನೆ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಲೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಧ್ಯೆ तो एक दोन शब्द जाता ॲड जाता आशिल्ले तशें जावचें ना पुरा रिपीट करतना ಒಟ್ಟು आयला रे आनी खंय चंद जाता. अदरवायज भजन आयकू कांय तोंदर ना चंद जाला. बरें जावं तुमगेले सगळे भजना मंडळीक देवाले अनुग्रह निरंतर आसो म्हणून आज आमी सकळी हरिकीर्तन भजना मंडळी हांगेले सुंदर भजना कार्यक्रम आयकले. फाई अनेक भजना मंडळी घेवन तुमगेले मुखार येता ते धरताय हरे श्रीनिवासा. हरि ओम. आमी हरिकीर्तना भजना मंडळी मंगळूर आणि हांगा आशिल्ली वैष्णवी प्रभू आमगेले मंडळीचे एक पार्टिसिपेंट आणि अक्षता पै अरुणा मायस आणि सुरेश पै माम हार्मोनियम
तशी आमी आज हांगा प्रस्तुत केले भजनेक आमकां एक अवकाश दिलेले यूथ ऑफ GSB तांकां एक धन्यवाद. सेकेंडरी आनी नायक मामानी आमकां हें भजने विशयींतू आमगेल्या ग्रुपांत मस्त आमकां सपोर्ट केलेलो आसा आनी प्रति एक भजन तुमी कशी सांगू का कशी बैसू का म्हणून प्रति एक विशयींत तांणी सपोर्ट करचे वचून आमकां एक सना मटाच कॉन्फिडेन्स क्रिएट जावच्याक बिल्डअप जाल्लो हांगा. सो आमकां एक हें अवकाश दिलेले एक धन्यवाद.